अखिल भारतीय पेट्रोल पंप संघटनेन पेट्रोलाच्या सेलाचेर बंदी घालपाच्या उल्याक गोयच्या पेट्रोल पंप धन्यांनी तेको दिला। 3 नोव्हेंबराक पेट्रोलाचो सेल बंद दवरलो। जर केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंप धन्याच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार रातच्या वेळार पेट्रोलाच्या सेलाचेर बंदी घालपाचो निर्णय पंप धन्यांनी घेतला। तशेंच 4 नोव्हेंबराक जावपी बसकेत शेनवार, आयतार आणि सगळ्या सरकारी सुटयां दिसा पेट्रोल पंप बंद दवरपाचो निर्णय घेतले अशी माहिती म्हापसा पेट्रोल पंप धनी धोंड हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडिंग असोसिएशनान जो कॉल जो दिला त्या अनुषंगान 3 आणि 4 तारीख असे 2 दीस लिफ्ट करप ना अशें आशिल्लें, म्हणजे पेट्रोल आनी डिझल घेवप ना। पण आमी गोवा लेवलाचेर अशें थारायलें की 1 दिवस हें दवरप ना, फक्त 3 तारखेकच घेवप ना आज। कित्याक फाल्यां ऑल इंडिया लेवलाचेर मिटींग आसा दिल्लीत, ताजे उपरांत कितें तें ठरतलें आनी ताज्या नंतर मागीर 5 तारखेक सगळे पेट्रोल पंप जे आसात देशभरातले ते सकाळचे 9 ते सांजचे 6 पर्यंत उगडे आसतले आनी मागीर 6 नंतर बंद आसतले। कारण आमकां तो कॉस्ट जो आसा, लेबर कॉस्ट जो आसा तो आमकां देंवोवपाचो आसा, नाजाल्यार तो जमाना ते म्हणजे सगळो टोटल कॉस्ट जो आसा तो। आनी त्या अनुषंगान आमी हें पयलें डिसिजन घेतलां की आज पयलें लिफ्ट करप ना। पण आमी गोंयचे सगळे डिलर जे आसा ते फाल्यां घेवं शकतले, कारण आमचे कडेन कितें आसा, एक तर हांगा टुरिस्ट सिजन, आमच्यो टांकयो ल्हान आनी आमकां लोकांची धांदळ करप ना असो आमचो हेतू आसा। हें सगळें करता आसतना लोकांक त्रास जावचे ना हाजी आमी दखल घेतली। त्या अनुषंगान आमी अशें थारायलां की 1 दीस आमी ऑल इंडिया लेवलाचेर जें हें केलां, कॉल दिला त्या प्रमाणे आज 1च दीस आमी बंद आसतले। फाल्यांच्या मिटिंगे नंतर फुडली आमचें सगळें ठरतलें। हें जरी खरें आसलें तरी आमी 5 तारखेच्यान सकाळचे 9 ते 6 अशें आमी चालू दवरपाक थारायलां। आनी कंटिन्यू 5 तारीख ते कंटिन्यू प्रोवायडेड शेनवार आनी सेकंड सॅटर्डे आनी 4th सॅटर्डे जसो बँको बंद आसता तसो पंप बंद रावतले आनी सगळो आयतार आनी सगळ्यो सुटयो गव्हर्मेंट हॉलिडे ज्यो आसात त्यो बंद आसतले। फूल डे बंद आयतार फूल डे सुटी म्हणजे सुटी न्ही, फूल डे अर्दो दीस 1 दीस अशें ना। ते बँको तसो हाफ डे आसना न्ही, शेनवाराचे सेकंड सॅटर्डे 4th सॅटर्डे जो बंद आसता तशें त्याच लेवलाचेर आमी बंद दवरपाचें थारायलां। आनी आतां सगळें हें फायनल फाल्यां कळटलें आमकां। फाल्यांची मिटींग जी आसा सरकारा बरोबर, ऑयल कंपनी बरोबर दिल्लीन जी जातली फेडरेशनाची, तातूंत आमचें हें ठरतलें। तातूंत आमी सगळ्यो आमच्यो मागण्यो केल्ल्यो आसात, मार्जीन आनी सगळें जें आसा ऑपरेशन ऑक्सिजन बाकीचे सगळ्यो गोश्टी त्या आसात। फाल्यां आमकां कळटलें, ताच्या नंतर फुडली जी आमची दिशा कितें आसा ती ठरतली।